आमगेलो डिफरंट कल्चर कॅथलीक एक पावटी पाद्रीन सक्रामेंत जोडो मागीर आमी एक हॉल बूक करता आनी हॉलान आमगेलो 10-15 आनी एकदां आमगेलें सगळें ड्रिंक सगळें डान्सांतल्यान ड्रिंक सर्वीस हे भाशेन करून आमकां 4 ते 5 वर जाय. सो हांव चीफ मिनिस्टराक मागता जे आमचे कॅथलीक लोकांचे जे पळय काजार जाता तेका बार देखून टायमींग दिवपाक, कित्याक बार रावपाक नाका. हांव जाणा इंडिया लेवलाचेर 10 सावंड बंद म्हणला, पूण चीफ मिनिस्टर तर जाय आनी तेगे पळय बरेपण आहा मोदी कडेन ते प्रमाणे तेज्यांनी आमकां एक्झाम्पशन हाडपाक जाता. तेका मागून आमकां गोवा एक एक्झाम्पशन दी आनी आमचे काजार क्रिस्तांवचे लोक काजार म्हणटा ते जाता जाल्यार 12 ना तर 11 पूण 11 वा 11:30 तरी दवर. हे हांव ते कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा काजाराज न्ही सावंड पोल्युशन कायद्या प्रमाण सगळे इव्हेंट ह्या उपरांत बंद करचे पडटा. वेळ वाडोवपाक सरकाराचो यत्न. परमिशन क्रिश्चन वेडिंगांत ऑल इव्हेंट जाता पळय न्ही ताजें म्हणलें सावंड रेस्ट्रिक्शन 10 पर्यंत आहा. हे सावंड रेस्ट्रिक्शन्स वाडोवपाक जाय अशें म्हणणें आहा. खरें एक्चुली तो सावंड पोल्युशन MP एक्ट आसा, इट इज अ सेंट्रल एक्ट, त्या भितर करचें पडटा. बट तांकां क्लोज डोर ताका दिवपाक परमिशन दिवचें आनी तो चल्ला गव्हर्मेंटाचें. बट वी आर कमिंग अप वीथ वन सोल्युशन त्या विशयाचेर हे काडून. कारण इव्हेंट अशा पद्दतीन वांगडाच ताजो इम्पॅक्ट जो खूब मोठो. इट इज एन मॅरेज वेडिंग डेस्टिनेशन हे गोंय प्रमोट जाता. त्या आमकां हे सगळ्याक तांकां सपोर्ट करून ते करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.